आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक तुमकां सगळ्यांक इन्वायट करता। आज प्रेस घेता आसतना आमचे बरोबर म्हजो डिरेक्टर टुरिजमाचो बाब केदार नाईक, तसोच गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो MD बाब I'm moving from the state and the center, trying to ensure that maximum infrastructure comes into Goa. एक म्हणल्यार गोंयची वळख जी पयली आशिल्ली, a perception that was built around, that needed a change. And at the same time, the expectation of a tourist to explore more, we needed to ensure that everything more is in the basket, where the culture, heritage, tradition, culinary, बाकीचे जे आमचे aspects आसा, also need to be showcased in a right manner. And regenerative tourism जे आमी उलयले, which has been built around the 4 pillars of society, economy, environment, and culture, we have ensured that every aspect of it is moved around with a very thought of inclusivity. पर्यटन क्षेत्रांतल्यान लास्ट पर्यंत मनशाक पावप, ताच्या खातीर होमस्टे पॉलिसी जावं बाकीच्यो पॉलिसीज ह्यो निर्माण केल्यो। आनी आज आमी जेन्ना सन, सँड एंड सी, म्हणजे गोवा इज नोन फॉर सन, सँड एंड सी, जाल्यार वी एडेड स्पिरिच्युअलिटी टू इट, सॉफ्टवेअर टू इट, एंड स्पोर्ट्स टू इट. सो ते एस करता आसतना स्पिरिच्युअल सेक्टराचेर आमी रिजनरेटिव्ह टुरिजम आनी कल्चर म्हणटा आसतना एक वाटेन आमी जी काणी एकादश तीर्थ, आमी जी 11 देवळां जांची हिस्ट्री 100 वर्सांनी चड आसा, ताजेर जेन्ना आमी हिस्ट्री ऑलरेडी बिल्टअप करपाक लागले, आनी दॅट विल बी अगेन शोकेस टू द प्रेस थ्रू अ सेपरेट प्रेस कॉन्फरन्स लेटर. आज इम्पॉर्टंट आसा की आमी वी आर व्हेरी प्राऊड टुडे टू अनाउन्स द प्रोजेक्ट ऑफ आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज डिजिटल म्युझियम एट फर्मागुडी पोंडा. ही एखादी कितलीशीच वर्सां वेगळे वेगळे सरकार आयले, पूण एखादी छत्रपती शिवाजी महाराजाची काणी ज्या तरेन, ताजो वारसो, ताजी काणी ज्या तरेन फुडल्या जनरेशनाक वचपाक जाय आशिल्ली, मोटिवेट जावपाक जाय आशिल्ले, युथांक फुडें काडपाक जाय आशिल्ले, ज्या तरेन जाय आशिल्ली ती म्हाका दिसता आतां आमी ह्या 3 वर्सांत डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन विचार मांडून पर्यटन खात्यांतल्यान वी हॅव स्टार्टेड वेरियस इनिशिएटिव्स. एवरी इयर अ एन्युअल प्रोग्राम विच इज आयदर इन बिचोलीम एंड पोरवोरीम और सांकिलीम, जी जवळ जवळ ताज्या जयंती दिसा सेलिब्रेट करता आसतना आमचे इव्हेंट्स तयार जाता, ते शिवस्तुती जावं बाकीचे विचार, प्रोग्राम्स विच मोटिवेट and also be our inspirational stories. At the same time, grants from the Department of Tourism की शिव जयंती सेलिब्रेट करपाक वेगळ्या वेगळ्या म्युनिसिपॅलिटींक तांकां फायनान्शियल ग्रांट दिवन त्या एरियेन करप, ही सुरवात आमी ह्या लास्ट 2-3 वर्सांत केली. त्याच टायमार एक विचार आयलो की छत्रपती शिवाजी महाराजाचे जो फाटी जो किल्लो, आमी तांचो किल्लो म्हणना, पूण जो फर्मागुडी किल्लो जे आसा, थंय म्हाका दिसता खूब विचार मांडपाची गरज आशिल्ली एंड रिलूक एट दॅट होल पार्ट. एक म्हणल्यार आमकां समजून घेवपाक जाय की जेन्ना आमी गोवा बियॉन्ड बीचीस उलयता, वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह चेंज फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सीस एंड थिंग्स विच वी प्रमोट एज टुरिजम, एंड दॅट वी निडेड टू एड अराउंड. एक बीच डेस्टिनेशन म्हणून आमी पळयताले, तातूंतल्यान स्पिरिच्युअल, कल्चरल आनी ही आतां सुरवात केल्ली आसा. छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणटकर ही वॉज नॉट ओन्ली अ वॉरियर, बट म्हाका दिसता एक मनीस ज्याचे इन्स्पिरेशन आमी आज पर्यंत घेतात, आनी एक लिडरशिप क्वालिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह, वॉरफेअर, सगळे एस्पेक्ट्सान ताजे आमी एक पळयता आसतना जीण पळयता आसा, हे लोकांक कळपाची गरज आशिल्ली. ती खूब जाणांक खबरूय ना की गोंयांत तांचें कनेक्शन आशिल्लें म्हणून.
जेन्ना आमी हिंदवी स्वराज म्हणटा ताजे व्हॅल्यूज जे सगळे घेतले आमी सगळ्यांनी तेन्ना ते आज फुडें वचपाची गरज आसा आनी ताज्या खातीर जेन्ना गोंय जेन्ना आमी ग्लोबल डेस्टिनेशन म्हणटा फॉर टुरिझम पर्पज आमी वी हॅव ऑलवेज हेल्ड हिम हाय इन एज फार एज वॉट ही हॅज डन फॉर अस वॉट ही हॅज डन फॉर द कंट्री अँड आवर आयडेंटिटी आनी फुडें वता आसतना ताजी लायफ ताजे स्टोरीज फुडें लोकांक कळचे आनी गोंयाचें ताजो अस्तित्व कितें आसलें तें कळचें तें ह्या माध्यमांतल्यान आमी करपाची एक विचार केल्या छत्रपती शिवाजी महाराजान आमी तेन्ना दक्षिण काशी आमी गोकर्ण तेवटेन म्हणटाले जाल्यार थंयच्यान तांणी सरळ तांणी सप्तकोटेश्वर देवळा कडेन आयिल्ले जे तांणी परत पोर्तुगेजा वेळार जेन्ना ते नश्ट केल्ले ते तांणी बांदनीकरण परत करून सप्तकोटेश्वर टेम्पल परत करून हाडले जे हालीं परत आमी नूतनीकरण करून लोकार्पीत केल्ले आसा जातूंतल्यान तांची काणी थंय पर्यंत वी कूड सी दॅट ही इज अटॅच टू गोवा ताजो एज फार एज इंडियन नेव्ही इज कन्सर्न बाकीचे ताजे विचार क्लियर आशिल्ले मॅरिटायम सेक्युरिटीचेर भर दिवप कित्याक समज जागे तुवें वाचोवपाक जाय लँड वाचोवंक जाय जाल्यार दर्यांतल्यान कंट्रोल आसपाक जाय हे ताजे विचार आशिल्ले आनी थंयच्यान आज ताजे ते डिफेन्स टेक्निक्स कितें म्हणटात दॅट कॅन बी सीन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ गोवा ऑल्सो हे सगळे आमी त्या टायमार शिकले पूण फुडें व्हरतले आनी मेक इट अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर आवर हिस्ट्री जाल्यार इट इज रिक्वायर्ड दॅट वी गेट दीस थिंग मुव्हिंग इन दीस डिरेक्शन सगळ्यान म्हणल्यार आश्चर्याची गोष्ट म्हणल्यार एक मनीस कॉस्मे दी ग्वार्दा जो एक पोर्तुगेज आशिल्लो गोंया ताणें शिवचरित्र बरयल्लें सुरवातीक तेन्ना बीच वॉज अ एक्चुअल सिग्निफिकंट कल्चरल मुवमेंट तातूंतल्यान ताणें तो स्वता एक पोर्तुगेज ट्रेडर पूण ताणें ज्या तरेन लोक पळयताले छत्रपतीक तातूंतल्यान ताणें डॉक्युमेंट करपाक जाल्यो सगळ्यो काणयो आनी तो आज ऑफिशियल रेकॉर्डूय म्हणून आसा छत्रपतीचे पूर्ण तरेन आज वता आसतना आमी डिजिटल म्युझियम विच विल हाऊस ऑल दीस हिस्ट्री ट्रेडिशन आज टेक्नॉलॉजी इतली आयिल्ली आसा की युवांक समज आमी फुडें व्हरतले we have various ways of getting them and the best mode of curating stories, putting it together, showing it is to this digital museum concept. हे करपाक आमी जेन्ना सगळो प्रपोजल एकठांय केलो आनी सेंटरा कडेन गेले तेन्ना आमकां जी स्कीम तांची आशिल्ली स्पेशल असिस्टन्स टू स्टेट्स फॉर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट SCI एप्लाय केले आनी त्या स्किमीच्या अंडर जवळ जवळ टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 125.59 crores तातूंतल्यान 97.46 crores has been sanctioned by Government of India and 28.13 crores by the Government of Goa. हो आता 2 phases जातलो पयर कॅबिनेट अप्रुव्हल जाली is basically starting of the whole work which is the tender which was put was for 64 crores 91 lakhs 34,151 which includes 18% GST. Why approval a conceptual video which has been shown to you which will be subject to minor modifications ती सुद्धा तांणी ती बरी कन्सेप्च्युअलायज केल्या बोटीचेर म्हणजे छत्रपती बोटीचेर उबो रावन त्या बोटीच्या ते छत्रपती रावले पोंदा तांणी जागो दवरला वे पीपल कॅन लूक इन टू लॉट ऑफ डिजिटल रिलेटेड थिंग्स विच वेर देर ड्युरींग हीज टायम इन टुडेज फॉर्म वाडो जो आसतालो तांचो तो वाडो कन्सेप्च्युअलायज केला सो एक जे तुमकां वॉक थ्रू आमी करतले जशें येता तेन्ना डिजिटल म्युझियमाचेर वेगळे खूब अभिमानाची गोष्ट आमकां दिसता की आज जेन्ना आमी tourism vartat as Goa beyond beaches we are talking about the whole connection right from restoring the Saptakoteshwar temple in Narve Chhatrapati जे केल्ले to ताजा concept of introduction of maritime defense तातून ताका एक पदवी मेळ्ळी की फादर ऑफ इंडियन नेव्ही म्हणून आणि ताजे स्वताचे स्पिरिच्युअल आणि स्ट्रॅटेजिक टायज विथ गोमंतक भूमी जे गोमंतक आमी म्हणटाले पयलीं तातून म्हाका दिसता आज ह्या टायमाची गरज आशिल्ली काळाची गरज आशिल्ली आणि हो सगळो प्रोजेक्ट आमी फुडें व्हरता आसतना विल बी इकोसिस्टम ऑफ बुस्टिंग कल्चरल अँड स्पिरिच्युअल टुरिझम हातूंतल्यान हांव पयलो म्हणल्यार आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटलो तातूंत आमचे युनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंग शेखावत हू हॅज ऑलवेज बीन कॉपरेटिव्ह तांकां आमी ऑन बिहाफ ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा थँक्यू म्हणटा आनी आमचे मुख्यमंत्र्याक आमी फुडें व्हरता आसतना एक बरें दिसलें की मुख्यमंत्र्यांनी आपले इनपुट्स दिले की हो प्रोजेक्ट कसो वचपाक जाय कितें वचपाक जाय आनी ते जोड पावलान आमी हो प्रोजेक्ट थ्रू अ कन्सल्टंट वी हॅव मूव्ड इट अहेड हाज्या पयलीं बाब सुदीन दवळीकर वॉज ट्रायंग फ्रॉम हीज सायड थ्रू PWD जे तांणी फाटीं खंयचे तरी प्रेस कॉन्फरन्स उलयतना आयकल्ले आनी ते फायल तांणी तेन्ना PWDंतल्यान तयार केल्ली पूण ते फायलीचे थोडे इनपूट जरी घेतले
ती फायल PWDंतल्यान जे योग्य तांकां पेमेंट कन्सल्टंटाक तेन्ना बाब सादले आशिल्लो PWD करतले म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा. पण एट द सेम टायम थोडे इनपुट्स थंयचे घेवन वी हॅव बेटर्ड इट विथ द थॉट ऑफ डिजिटल म्युझियम. द बेसिक्स तांचे डेफिनेटली घेतल्यात, पूण आनी कसो बरो करप ताजे डिजिटल म्युझियम बाकीचे मल्टीमिडिया कितें आज भुरग्यांक नव्यांक इन्स्पायर करतले इज टू टेक्नॉलॉजी. आणि त्या टेक्नॉलॉजी मार्फतल्यान हो जो प्रोजेक्ट आमी हाडटा विल बी अ बिग बूस्ट टू द कल्चरल टुरिझम, promoting ourselves as far as Goa is concerned and Goa beyond beaches. आणि छत्रपती हाकात लिंक करता आसतना स्पिरिच्युअल एस्पेक्ट ऑफ इट आमकां सांगपाक उमेद जाता की जे लास्ट टायम तुमकां सांगिल्लें की डेव्हलपमेंट ऑफ हर्वरेम फॉल्स, ब्युटिफिकेशन एंड प्रोव्हायडिंग टुरिस्ट फॅसिलिटी रुद्रेश्वर टेम्पल प्रिमायसीस आणि तुका घाट आरती डेव्हलपमेंट एट नार्वे हे दोन्ही प्रोजेक्टूय फुडें गेल्ले आसात. सो ओव्हरऑल सर्किट सप्तकोटेश्वर टेम्पल, नार्व्याची गोमंत सरिता पूजन, योटेन रुद्रेश्वर टेम्पलाकडे सगळे एम्युनिटीज दिवप, थंयच्यान आमी एकादश तीर्थ करप, हो सगळो जेन्ना सर्किट तयार जातलो गोंयची नवी आयडेंटिटी न्हय जाल्यार गोंयची खरी आयडेंटिटी कितें आशिल्ली ती लोकां पर्यंत पावची, पर्यटकां पर्यंत पावची, विच गिव्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द यूथ, मिडल महिला वर्ग जावं बाकीच्यांक सगळ्यांक तांकां एक चान्स मेळटलो गोंय खरें कितें तें एक्सप्लोर करपाक. आनी ताजे खातीर हो प्रोजेक्ट हाडिल्ल्यान आमी जाता इतलो बेगीन पर्यटन खातें कंप्लीट करून लोकार्पण करून एज अ आयकॉनिक डेस्टिनेशन, एज अ आयकॉनिक लोकेशन दिस विल बी वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स. म्युझियम करता आसतना आनी कोण सजेशन तुमी घेतलं? कारण छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणटकीर एक मातसो सेन्सिटीव आनी लोकांक मातसो काळजांतलो विशय तो. सो ते करता आसतना तशे तरेचे कोण लोक बीन बोर्डार आमी आतां बाब सुदीन ढवळीकरान आपले विचार थोडे मांडल्या, गोविंदान आपले विचार सांगल्या, वॉट एव्हर आर डुएबल अँड वॉट एव्हर कॅन बी इनकॉर्पोरेटेड. बाकीचे कोण छत्रपती शिवाजी महाराजा कडल्यान सांगूंक सोदतात, वॉट एव्हर इज रिक्वायर्ड वी विल डेफिनेटली वी आर ओपन टू आयडियाज. जो क्युरेट केल्लो आसा तो कन्सल्टंटान लोकां कडेन उलोवनूच केल्लो आसा. आनी आतां फुडें वता आसतना जो फोर्ट आसा तुम्ही पहिला आसतलो क्रॅक आयला आणि कितें, सो इट इज द राईट टाइम फॉर अस टू एड्रेस दिस इश्यू, लुक एट रिकन्स्ट्रक्टिंग दिस एरियाज अँड एन्श्युअर दॅट इन द लॉंग टर्म एक नवो युनिकली केल्लो प्रोजेक्ट विच इज अवेलेबल फॉर ऑल पीपल ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाईफ, एन्श्युअरिंग दॅट पीपल विथ डिसेबिलिटीज ऑल्सो हॅव एक्सेस टिल द टॉप पॉइंट. हे सगळे इश्यूज बारीक बारीक हाजेर घेतिल्ले आसा. सर त्यांच्यान तुम्ही आता जे जातले म्युझियम त्यांच्यान फ्लायओव्हर जावपाक आशिल्लो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो रोड, तेजे कितें जालें? तो आसतालो त्या वयल्यान सगळे कितें आमी करता वील बी अबायडिंग बाय रुल्स अँड रेग्युलेशन्स. सो सेंटराचो प्रोजेक्ट जेन्ना करता वील बी आफ्टर ओनली कमिंग थ्रू विथ ऑल परमिशन. सेंटर फंडेड प्रोजेक्ट आणि सेंटर फंडेड फ्लायओव्हर कॅनॉट क्लॅश. इट विल ऑलवेज बी एन्श्युअरिंग दॅट दे आर इन सिंक. काय जाता अभिजित साधलेच असताले ना साधले बाबान PWD पहिले दिल्ले जेन्ना ते आशिल्ले ते ताजे थोडे इनपुट्स कितें जाय म्हाका दिसता ती फायल आमकां PWD कडेन आसा, पूण तांणी थोडे तेन्ना इनपुट जे दिल्ले ते इनपुट्स तेन्ना इनकॉर्पोरेट करपाक घेतिल्ले. जे बाब सुदीन ढवळीकर उलयल्लो ते इनपुट सगळे घेतून घेतिल्ले आनी हुएवर गिव हॅज वॉन्ट्स टू गिव एडेड टू दीस वी विल वेलकम इट. दर वर्सा व्हडल्या देवाज्यान शिवजयंती जाता राज्यस्तरीय जाता, ट्रॅफिकाचो प्रॉब्लेम आसा, तुम्ही पार्किंग कितें अरेंजमेंट केल्या? पार्किंगाचो अरेंजमेंट, टॉयलेट फॅसिलिटीज, सगळ्यो एम्युनिटीज विल बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट. सो जेन्ना आमी डेस्टिनेशन म्हणून आनी आयकॉनिक प्रोजेक्ट म्हणून जेन्ना प्रमोट करता, पार्किंग नॉट ओनली फॉर स्मॉल कार्स बट ऑल्सो अप टू कोचीज, एन्श्युअरिंग प्रॉपर एम्युनिटीज अराउंड इट विल बी देर. टॉयलेट बाकीचे जे जाय ती व्यवस्था ते आसतली. टोटल एरिया ह्या फोर्टाची जवळजवळ 29,000 स्क्वेअर मीटर सुमार आसा. 29,000 स्क्वेअर मीटर्स अप्रॉक्सिमेटली. आणि जी एरिया आमी आता 29,212 विच इन्क्लूड्स द प्रेझेंट फोर्ट ऑल्सो. तुम्ही किल्ल्याक जे आता फातर यूज करताले न्ही, पयलीं सांगलेले सुदीन ढवळीकर जेन्ना प्रकल्प दिल्लो साधलेच्या किंवा आराखडा करपाक काळ्या पाशांनी फातर यूज करताले महाराष्ट्राच्या धर्तीचेर हांगा कशें स्ट्रक्चर आसतालें? नाही तुमकां हांवें ऑलरेडी दाखयल्लें आसा. जे कितें वापरपाचें आसा इज ऑलरेडी बीन अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन.
पयलीं कोण कितें सांगिल्लें ते तांणी इनपुट्स दिले जाल्यार जितले इनकॉर्पोरेट करूंक मेळटा ते इनकॉर्पोरेट जातले. जे गजाल्यो पयलीं उलयल्ल्यो त्यो ज्यो कितें आमच्या टिमीक तांणी पावयल्या जाल्यार म्हाका पावयल्या त्यो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट केल्ल्यो आसा. इतिहास तज्ञांचे कितें म्हणणें घेतला तुम्ही हे सगळ्यांनी राखी गोयन तावडे असो सुनील सर असो सगळ्यांनी तुम्ही तुमच्या भितर जाता इतिहास तज्ञांचे कितें घेतला तेजें म्हणणें कितें आतापर्यंत तुम्ही पयलीं समजून घेवपाक जाय इतिहास दाखोवपाकूच फोर्ट केला न्ही रे. सो जो पयलो पार्ट आसा इज द इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा तो फोर्ट सारको करून ताका एम्युनिटीज बऱ्यो दिवपाक. पार्ट टू जो डिजिटल म्युझियम येता तेन्ना इतिहासीक सगळ्या लोकां कडेन उलोवन त्यो स्टोरीज बिल्डअप करतले न्ही. आमी हांगाच्यान स्टोरीज कोण जाय म्हणून करून दिवचो ना. ऐतिहासिकली कोण आमच्या गोवा टुरिझम बोर्डान सुद्दां आमचे जे इल्ले मेंबर्स आसात हू आर अ पार्ट ऑफ द बोर्ड हॅव अ लॉंग वे इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री. वी विल ऑल्सो आस्क देम टू गेट इन टुगेदर. जे लोक पार्टिसिपेट जावंक सोदतात तांच्या कडल्यान आमी इनपुट्स घेवन वी विल एन्श्योर दॅट द स्टोरीज इन द डिजिटल म्युझियम आर क्युरेटेड अकॉर्डिंगली. सो जी हिस्ट्री हांव आतां तुजे कडेन ब्रिफली उलयलां आमचे जे जाणटे आसात तांकां चड खबर आसतलें. सो आमचो कन्सल्टंट फॉर डिजिटल म्युझियम जेन्ना तयार जाता स्टोरीज ज्यो क्युरेट जावपाक जाय विल बी बिल्ट अराउंड द इनपुट्स कम फ्रॉम देम ऑल्सो. रोहन बाब तुम्ही डेडलाईन म्हणल्यार मार्च 2026 पूण जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेजी हिस्ट्री आसा की तेणे केन्ना डेडलाईन कंप्लीट करूना बाकी कन्स्ट्रक्शन म्हणटा. टुरिझम डिपार्टमेंटा कडेन आय एम रिलेटेड टू टुरिझम डिपार्टमेंट आनी ती डेट हांवें त्या कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन सांगला. वी विल एन्श्योर दॅट द डेट्स आर अबायडेड बाय. बाकीच्या कडेन खंय कितें आसा ते प्रश्न तुम्ही त्या डिपार्टमेंटाक विचारा. म्हज्या डिपार्टमेंटाचे जे आमी केलां इज बाय फॉलोईंग ड्यू कोडल फॉर्मेलिटीज. डेडलाईन भितर जातली म्हणटा ना वी हॅव डेफिनेटली जेन्ना ड्यू कोडल फॉर्मेलिटीज घेवन आमी केला वी आर वर्किंग ऑन टायमलायन्स कित्याक इट इज सेंटर फंडेड प्रोजेक्ट. सो वी नीड टू एन्श्योर टायमलायन्स आर मेट एज पर द सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑल्सो. त्याचा प्रश्न सारखो एका वर्सा भितर जातलो ते आता मार्च एप्रिल म्हणटा आता मे काबार जालो जून स्टार्ट जाला. आता आमी जे प्रश्न उलयतात ते एम्बिशियसली वी वॉन्ट टू कंप्लीट. फाल्यां कितें जालें ना वयर 2 म्हयने गेले आर थिंग्स तूं जेन्ना काम तूं म्हाका विचारता जाल्यार काम कंप्लीट केन्ना करतलो हांव तुका 2 वर्सां म्हणून सांगना. हांव तुका सांगता मार्च ते एप्रिल कंप्लीट करतले. वयर सकयल समज जाले फॉर ड्यू टू सर्टन थिंग्स दिस अ डिफरंट थिंग टू टॉक. पूण आमी म्हाका दिसता पॉझिटिव्हिटी समज घेवन गेले सगळ्यो गजाल्यो जातात. ताचे पेक्षा तुम्ही म्हणपाक जाय की इतली वर्सां जे जावना ती शाबासकी म्हाका दिसता तुम्ही मुख्यमंत्र्याक डिपार्टमेंटाक आमच्या दिवपाक जाय कित्याक वी हॅव वर्कड ऑन थिंग्स वीच वर अ गॅप फॉर अ लॉंग टायम. कोणेच विचार जे केले ना ते आतां आमी फुडें व्हरतात. ते फुडें व्हरता जाल्यार त्या स्थानीक पंचायतीक बांदोडेच्या थंय आमदार आमचो बाब सुदीन ढवळीकर लागता. आमचो मुख्यमंत्री आसा थंय फोंडेचो आमदार बाब मंत्री आमचो बाब रवी नायक आसा बाब गोविंद गावडे आसा सगळे कडेन चर्चा जातली. सो वेन वी टॉक अबाउट क्युरेटिंग हिस्ट्री अँड पुटिंग इट टुगेदर इट बिलोंग्स टू द हिस्टोरियन्स वीच विल पार्टिसिपेट. पण तुम्ही अभिमानाची गोष्ट की आज छत्रपतीची काणी गोंया सुरवात जाता इन अ फॉर्म ऑफ अ थिंग वीच वॉज लॉंग एक्सपेक्टेड. तुका जाय आशिल्लें काय ना मागीर ती जाय आसतना तुमच्या डाऊट ना कॉन्ट्रॅक्टराचे तेणे जे म्हणला पळय आय कॅनॉट तशें फाल्यां सेंट्रल प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी म्हणटा तो सेंट्रल प्रोजेक्ट आनी तुमकां मिडियाक हांव पयर म्हणलां रिस्पॉन्सिबल जाया आनी रिस्पॉन्सिबल घेयात प्रश्नान रिस्पॉन्सिबल उलयात म्हणून. काणी समज छत्रपतीचेर उलयता छत्रपती समज आमी उलयता जाल्यार म्हाका दिसता आमी छत्रपती प्रोजेक्टाचेर उलयता जाल्यार वी हॅव टू एन्श्योर दॅट वी वील डू इट. सो तुम्ही कितले प्रश्न ते कोणत्या हाका एजन्सीक विचारपाक जाय ते विचारा. दुसऱ्या टप्प्यात पुतळो आणि म्युझियम जातले म्हणतात नाही फर्स्ट एप्रिल पहिलो दुसऱ्या ह्याच्यात हो आता पुतळो आसा तो काढून दुसरो बसयत ना हो पुतळो आसा थंयच आसतलो. तोच आसतलो हो पुतळो तसोच आसतलो. आमी एवरी इयर थंय ऑन शिवजयंती आमी थंय पूर्ण प्रोग्राम आसता तशेच प्रोग्राम चालू आसतले. कितें आसता दिता मरे तुका डिजिटल म्युझियम प्रेझेंटेशन बेगीन दिता मरे मागीर. आता डिजिटल म्युझियम तुका प्रेझेंटेशन दिवच्या पयलीं बाबा आमी डिजिटल म्युझियम जगभर कशें आसा तशेंच आसतलें इन फॉर्म ऑफ टेक्नॉलॉजी. वी विल शोकेस द होल स्टोरी. आता स्टोरी कितें आसतली ताणें म्हणलां अशी वी विल वॉन्ट टू टेक इनपुट्स फ्रॉम आवर गोवन हिस्टोरियन्स which our consultant will talk to along with the members of the board जे गोवा टुरिझम बोर्डाचेर आसात ते उलोवन दे विल पुट एंड टॉक टू द कंसल्टंट दॅट स्टोरीज विल बी क्युरेटेड. सो जे खबर आसा लोकांक जाणीव आसा त्या लोकांची विचार घेतले आनी त्या प्रमाणे आमी
गव्हर्मेंटा कडेन खुबशे डॉक्युमेंट्स आसा रिगार्डिंग दीस, सो ते सगळे ऑलरेडी तांणी एनालायज घेवपाक चालू केल्ले आसा. पुतळो तोच आसतालो सर, पण तुम्ही लूक केला तो जाता तो असोच न्ही. ना छत्रपतीचो स्टॅच्यू जो सकयल आसा, जे एवरी इयर आमी हार चडयता तो आसतलो. एडिशनल आनी एक वयर उबो छत्रपतीचो स्टॅच्यू उबारण्याची हें आसा.